निमणो मुख्यमंत्री मायनिंगाचेर उलयलो। खण कायद्यात बदल करपी केंद्र सरकारान वटहुकूम काडिल्लो ताकाय जाय, पूण तरतूद आसा तेच मिनेर चालू दवरपी। ते खातीर विधानसभा फुडल्या शुक्राराक चर्चा करतली। सगळ्या आमदारांचो ताणें तेंको मागला, तशेंच केंद्रात काँग्रेसीचो। गोयच्या मिनांची लिजा आशिल्ली ती 50 वर्सां खातीर। सगळ्यात पयली ही लिजा कन्सेशना म्हणून दिल्ली ती पुर्तुगीजांनी 1957 वर्सा। 1987 वर्सा ही कन्सेशनां रद्द करपी कायदो केंद्र सरकारान हाडलो आनी गोयच्यो मायनी नव्या MMDR कायद्यान घातल्यो। पूण लिजा मात धरली ती 1957 सावन। ती 2007 वर्सा सोंपली। देखून सुप्रीम कोर्टान सांगले सोंपिल्ले लिजांचेर केल्ले 2007 उपरांतले मायनिंग हे बेकायदेशीर। आता भाजप सरकार तीच लिजा चालू दवरपा खातीर केंद्रीय कायद्यात बदल करपाक सोदता। फकत एक उतर 1957 आसा ते 1987 करपाचें, म्हणटकीर तीच लिजा 1923 मेरेन चालू उरतली। गोवा सरकार can find out some temporary solutions, but those temporary solutions are not long lasting. The only solution is what Nilesh was suggesting, is to go for the Abolition Act, Mine Concession Abolition Act, and ताजी effective date change करीत जाल्यार तातूंतल्यान solution येवंक शकता। I want to hear all the members on the day of resolution. एक म्हणजे आयज प्राइस आहा पळय ताज्या प्रमाणे $27-28 तुका उरता आनी काडपाचो खर्च $20 आहा। त्यामुळे the benefit even a mine owner gets is between $5 to $8. You can hardly make any profit this. Of course you will still make profit. So basically after hearing all the members, we can go for a request with the central government, provided everyone supports. And the Congress at central level also supports for an amendment in the act. After listening to everyone, next Friday we will take a call on it. After that I will go to Delhi and talk to the concerned person. या वट हुकुमा खातीर सामको फाटीक लागला तो भाजपचो आमदार निलेश काब्राल। ताच्या मतान मायनिंगेची पावणी हो उपाय न्ही, कारण तातूंतल्यान महसूल मेळना आनी कांय मायनी हेर राज्यांनी अजून सुरू जाल्यो नात। तेन्ना ताणें ह्या वटहुकुमाची मागणी करपी खाजगी ठराव धाडला। तो फुडल्या शुक्रारा विधानसभेन चर्चेक येतलो। I'll give you statistics why the central government could not auction, and the policy of the central government was only fixed on getting maximum revenue in auction policy, Speaker sir. And I can prove to you, Speaker sir, that the auctions mines all over Goa, all over India have been auctioned and generated only 250 crores. But our Honorable Chief Minister, even when mining was closed, has generated more than 2,000-3,000 crores. Of all the leases which have been auctioned, not even just, I have come to know just few days, one lease has started. That also in Karnataka by Zindal, because it's a captive mine. But the reason behind auctioning has failed, Speaker sir. विरोधी पक्ष काँग्रेसीने मायनिंग बेगीन सुरू जावचो म्हणून मागणी केल्या। पूण ह्या चर्चे वेळार काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान मात मुख्यमंत्र्याक कात्रेत धरलो। बेकायदेशीर मायनिंग करपी मिनेरांची नांवां जाहीर करता म्हणून ताणें मागलें। तशेंच इतले बेकायदेशीर मायनिंग जालें ना जाल्यार काँग्रेस सरकाराच्या नांवान बोवाळ कित्याक मारलो असोय ताचो प्रस्न। 27,000 crores आमगेली 1,500 crores पावल्या। फ्रॉम 1,500 crores काल खंय तरी उल्लेख जाले 50 to 100 crores। आता ही कितली प्रोब आमगे काँग्रेस मेंबरांचेर जावं आमगे पार्टीचेर जावं आमगे मेंबरांचेर भरपूर एलिगेशन जाता। आतां म्हाका जाण जावपा जाय ते कितू पासून चल्लें तें। तुवें चार्टर्ड अकाउंटंट हाडले, तुवें 500 फर्म हाडले, म्हाका जाण जावपा जाय आमी कितू चलतें। विधानसभेंतल्यान आमचो मुखेल खबराकार ग्लेन कोस्ता।